आता खबरो विस्तारान. बुधवारा बार आनी लिकर संघटनेन मुखेलमंत्री सावंताची भेट घेतली. संघटनेन आपल्यो समस्या मुखेलमंत्र्या मुखार मांडल्यो. अबकारी खात्यांत कितल्याशाच कोट्यांची गळती जाता म्हूण मुद्दो ह्या वेळार संघटनेन मुखेलमंत्र्या मुखार मांडलो. ह्या संघटने बरोबर मंत्री लोबोय मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळे. आरडीएक्स गोवा खातीर आल्तीनच्यान गौतम शिरोडकार. डेलिगेशन घेऊन सीएमाक मेळोंक गेल्ले आमी आनी सीएमाक आमी एक्सप्लेन केलां की हे एक्सायज पॉलिसी तुमी काडला ते आमकां ते मानना ते. सो सीएमान सांगलें तुमची डिफिकल्टी कितें आमी ताका एक्सप्लेन केलां की एज पर सायज केलां ते उपकार चिन्ना कित्याक आमचे रेस्टोरंटां पयलींचे आहात आनी आमी ते इन्फ्रास्ट्रक्चर घेवन बांदिल्ले आहात तर एज पर सायज बिजनस जायना. तर तेणें चिंतला पळय तर तुका करूंक जाय जाल्यार तूं म्हणून तशें अशें एक्सायज आमचे फीज वाडय तूं बट नॉट एज पर सायज. सो तेणें सांगलें की आपूण ते कन्सिडर करतलो म्हूण सांगलां आमकां तेणें ते. सो हे बेसीक प्रॉब्लम जाता तर आतां तो कितें करतलो तें पळोवचें पडलें. There is a lot of pilferage in excise department. आणि कशी पिल्फरेज जाता ताका हांवें सीएमा कडेन नोटिसान काडलां आनी सीएमान म्हाका विदीन 2 days म्हाका अपॉइंटमेंट दित म्हूण सांगलां. ताका सांगलां पिल्फरेज कशें जाता तें हांव तुका मनीस येवन दाखयत म्हूण. म्हणजे आमचें लायसन्स वाडोवन कांय ना बट पिल्फरेज इज इन क्रोज ऑफ रुपीज आनी वेर दीस इज व्हेरी नेग्लिजेबल. तें सीएमान मान्य केल्या आनी म्हाका तेणें विदीन 2 days अपॉइंटमेंट दित म्हूण सांगलां. जे आमचे बार द एंड म्हणजे रेस्टॉरंट एंड बार दॅट इज द एंड इट्स नॉट द होलसेल पॉयंट. तुजी एरिया वायज इन्क्रीज करपाक आमी सांगला ताका एरिया वायज तूं इन्क्रीज करी नाका म्हणून. इट वील सेंड अ रॉंग सिग्नल. लॉट ऑफ रेस्टॉरंट्स आर देर पीपल कम टू ईट फूड तांकां अननेसेसरी एवरी इयर सुबेज फारीक करचे पडटले. कोणाक 500 मीटर रेस्टॉरंट आहा, कोणाक 600 आहा, कोणाचे 300 आहा, कोणाचे 200 आहा. शेक टायप रेस्टॉरंट आसता. सो इफ यू कॅल्क्युलेट एरिया वायज the license fees goes very high. The last 2 years, 3 years we have seen there is a decline in foreign tourists. Indian tourists who are coming, they are buying from wholesale. Wholesale कडलो तेंचे फ्रिजातले बियरी घेता, तेंच्यो विस्की घेता, ग्लास घेता, सगळें आहा थिंगा, ओपनर आहा, सगळें आहा. आनी हेजे बिचार बसता, सायडीक फुटपाथीचेर बसता. हें सगळें बंद जातलें जाल्यार थिंगा स्ट्रिक्टनेस येवपाक जाय. सो डोंट पेनलायज अस. दॅट इज द रेस्टॉरंट ओनर्स. सो ही हॅज अंडरस्टूड आनी तेणें सांगलां आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट वॉट एवर नीड्स टू बी डन ही वील डू.